साद्या काळाचो 15वो आयतार. जेराल प्रस्तावन. आज पवित्र सभा साद्या काळाच्या 15व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची वाचपां आमकां देवाच्या उतराचें महत्व आमच्या जिणेंत समजूंक आमकां उलो दिता. देवान आपलें उगडापण पोरण्यासोल्यांत विविध तरेन आनी विविध मनशां मुखांतर केलां. पूण वेळ काळ भरती जातच आपल्या पुता मुखांतर आपणाचें संपूर्ण उगडापण करचें आमी नव्या सोल्यांत वाचता. देवाचें उतर क्रियात्मक आनी दोनदारीच्या तलवारी बरी मनशा जिविताची बरोवणी करूंक आनी जिवितांत परिवर्तन देखूंक आमकां प्रेरण आनी तारण जावन आसा. आत्मीक जिवीत देवा संगी जिवंक आनी देवसराच्या वशांचेर जैत व्हरूंक देवाचें उतर आमच्या वाटेक दिवो जावन आसा. देवाच्या उतराचो चड सांगात सोंतेल्यांक दैवीक जाणवायेचें भंडार प्राप्त जाता आनी संवसारी संगत्यो पारखूंक आस्पद जाता. देखून देवाच्या उतराचें महत्व आमच्या जिणेंत समजूंक प्रयत्न करया आनी मरये बरी देवाच्या उतराक खालतीमान घालून दैवीक प्रेरणान भरलेलीं मनशां जावन जिवंक ह्या संभ्रमांत कुरपां मागया. पयले वाचपाक प्रस्तावन. इजाया प्रवादी इस्रायल परजेक आपल्या देवा थंय फाटीं येवंक आपयता. देव आमची पातकां लेखिना बगर आमचें परिवर्तन आशेता आनी आपल्या बोगसाण्यांत तो उदार जावन आसा आनी ह्याच मिसांवां खातीर ताणें आपल्या पुताक ह्या संवसारेक धाडलें म्हणलें सत तांकां उगडापे करता. तर देव आपली दिल्ली बासावणी कशी पुर्ती करता म्हणलें सत आयच्या पयल्या वाचपांत परगट जावचें आतां आमी चीत दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. पवित्र स्नान घेतली हर एकलो देवाच्या दायजाची वारिस्तार जाता आनी हें सत देवान आपल्या पुता जेजू मुखांतर केल्ल्या आपल्या संपूर्ण उगडापणा वरवीं हें आमचे थंय घडटा. अशें आमकां पवित्र आत्मो देवाच्या आत्म्या थंय एक करता आनी आमी देवाची भुरगीं आनी दायजाची वारिस्तारां कशीं जाता म्हणलें सांपावलू ह्या वाचपांत आमकां उगडापे करता. तर तें आतां आमी चीत दिवन आयकुया. सुवार्थीक प्रस्तावन. जेजू आपणासरची आयिल्ल्या साद्या अक्षेपी लोकांक ओपारी मुखांतर देवाच्या राजा विशयान शिकयता. देखून जेजू लोकांची चालती जिवितां सदां घडिता वापान तांकां समजा सारकें शिकयतालो. तर आज कसले वापार वापान लोकांक शिकयता म्हणलें आयच्या वांजेलांत चीत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांक दैवीक जाणवायेन प्रेरीत कर. दैवीक उतरां थंय तांचें काळीज आकर्शीत कर. अशें आपल्या देखी बरीत जिणे वरवीं क्रिस्ती भावार्थ्यांक तुज्या उतराचो मोग तांच्या काळजांनी वाडूंक तांकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून मोगाळा बापा आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी परजेच्या मोगान भरून निस्वार्थी मनोभावान परजेच्या बरेपणा पासून विविध कार्यक्रमां मांडून हाडूंक अशें देशांत शांती समाधान माया मोग स्थापन करूंक तांणी वावरिशें तांचे थंय बरें मन आनी उदार काळीज रस म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्ता पासून दयाळा बापा आमच्या घरांत वाड्यांत आनी भोंवतणी अशा पिडेस्त प्रायस्त आनी निर्गतिकांची आमी बेपरवा करिनासतना तांची सेवा मोगान करूंक आनी तांच्या एकसूरपणान सांगात दिवंक आमकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता. चवथें पावसा पासून विस्वासी बापा फावो तो पावस नासतना आमचे रैत आनी लोकसभार कश्टांक वळख जाल्यात. आमचेर दया दाखय. आमच्या शेताक जाय तितलो पावस लाभय. अशें ओंप्यांक बी आनी ताने तल्यांक उदक फावो करून मनशा जिवाचें पालन पोशण कर म्हूण मागता. पांचवें फिरगज कुटुंबा पासून कनवळे बापा ह्या वेदी भोंवती जमल्या आम्हा सर्वांनी तुज्या उतराचें महत्व आमच्या जिणेंत समजून तुजें उतर आमच्या मेटांक दिवो म्हणलें जाणा जावन जिवी दैवीक उतराचेर केंद्रीकृत जावन जिवंक आमकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता.